जेजूथंय मोगाळ भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक देव बरो दीस दिवं दी म्हणून आमी मागता आनी सांगात आस नोवेनाच्या निमाण्या दिसाच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाक आनी नोवेनाक तुमकां हार्दिक स्वागत मागता आयची देवस्तुती आमकां पेल्याच्या मोगांत आनी आत्मीक झुजांत तिरासाण भोव गरज म्हणलो संदेश दिता आज सोलोन वाट तिरासणेन चड जोड जिवीत ससाण म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करतले हांव सुटकेचे वाटेर आसतना आमी तिरासणेन मेटां काडचीं गरजेचीं सुटके वाटेर आसल्ल्यांक ओडपण हंकार आबलेस आनी सगळे अवगुण संपूर्ण सोडून वेतात म्हणून सांगूंक जायना इल्लीशी जागृतकाय सुकल्यारी परत पयलेचे स्थितीक पावोवंक साध्य आसा देखून सतराय आनी तिरासण मस्त गरज ल्हान सुखी सयत आत्म्याच्या पयणाक नियंत्रण हाडतीत कोण निमाणे पर्यंत तिर रावता ताका राखून आसा कुरव ससनासो भवार्थाची तिरासण देवाच्या उतराची घटाय मागण्याचें बळ आनी सर्वेस्पराची कृपा आमकां संवसाराचे अडकळी उतरोवन सोम्यासो पर्वत सोडोवंक आनी ससनाचें जिवीत जोडोवंक आदार जातात ससनाचें जिवीत देवाचें देणें तें आमचें हक्क न्ही देखून तें जोडोवंक आमी देवाची दया मागतना आमचे प्रयत्न आमी करूंक आसा अशें सोम्या संगी दाखवाल आनी तेजे फांटे एकवटलेले बरें एकवटून रावया ताच्या कृपेन ह्या संवसारी जिवितांत फळ दिवया अशें शेवटी ससनाचें जिवीत जोडून जिवीत संपूर्ण करया आयच्या दिसा ह्या पुनशेताक विविध रितींनी आर्थीक आनी स्वयंसेवे मुखांत्र आदार दिवन आयिल्ल्या सर्व दानी खातीर आमी मागया Agar kurpa bisa wasita Sumya menghilang tuja Berkabin serukara tuja Kita kabul pranama kita Beli untuk kabul kita देव बरो दीस दिवं मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो गुड मॉर्निंग बाळका जेजून एक अजाप केला आमी चिंतनांतले बरी आमकां निजावन संतोसो हांगासर आमच्या मोगाळ गवळी बापाचें दर्शन पळोवन भोव मानात एक दोतोर हेनरी सोजो बेळ्ळारी देसीचो बेसाहेब हांगासर अवशीच पावून हांव तुमकां मेळोंक म्हूण आयलो आनी म्हजे इतल्याक मीस भेटून येता म्हणून प्रायवेट चॅपलांत आयलो पूण हें ल्हानपण हें खालतेपण जेजू बाळक सादो बोळो खालतो आनी तेंच देवाचो हांगासर तावन आमी परगट करता हाका तुमी साक्ष पोरूच्या वर्सा जानेवारीच्या 14 तारखेर उक्त्या मैदानार मेसाचो संभ्रम करता आसतना हांगासर तांणी येवन प्रधान याजक जावन आनी अपूर्व असो शर्मा दिवन सगळ्यांची मनां जिखून गेल्लो हांव तेदो वडील जावन नातुल्लो पूण सोयरो जावन तांच्या सांगता मिसाक आसलो हें हाका आमी सगळ्यां साक्ष आनी अंदूच्या वर्सा हांगासर आज ह्या फेस्ताच्या आदल्या दिसा आमकां तांचें दर्शन दिवन ह्या मिसाक हांगासर प्रधान याजक जावन ते आसात तांच्या ह्या बऱ्या मनाक खलतेपणाक आमी दिन वाचता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा तांच्या मिसावा बरें मागता आनी आमचें मतघात आनी ह्या बाळूच्या पूर्ण शेताक तांकां भरपूर मोगाचो आनी भक्तीचो स्वागत मागता
आणि आमच्या सर्वांच्या हांगासर असल्या फ्रादींच्या नांवान आमच्या प्रांत्याच्या नांवान कित्याक कार्मेलीत हांगा ते चड मोगाचे खंयसरी आमकां मेळोंक येतात आमी खंयचे हैसल्यार नांव म्हणनात त्या देखून आमच्या मोगाचो आनी स्वागताचो गूर जावन सहायक वडील मानदी बाब लेगोरेकर आसता तांकां आतां फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सवे आसो. मोगाळ याजक बाबांनो, धर्म भयणीनो, बाबांनो आनी भयणीनो आनी ल्हान भुरग्यांनो, तुमकां समेस्तांक संतोशान संभ्रमान ह्या मिसाच्या बलिदानाक स्वागत म्हणटा. तुमकां समेस्तांक मेळोंक आनी नव्या वर्साचे शुभाशय पटोवंक व्हरतो संतोश आनी व्हरतो अभिमान. बಳ್ಳारी जावन तुमकां समेस्तांक शुभाशय हाडून आयला. सकाळांक बरें मागता. आज संजेर संदेश प्रशस्ती प्रदान कार्यक्रम आसा, ताका हांव येयला आनीक आमच्या कर्नाटकाचो कॅथोलीक जज मायकल डिकोन आयला. ते कार्यक्रम बरें जावचे खातीर मागा. तुमच्या खातीर ह्या मिसाचें बलिदान तुमच्या आनी तुमच्या इराद्यां खातीर, तुमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या युवजनां खातीर आनी भुरग्यां खातीर भेटयता. आज आमी तिरसणे विशयांत नियाळ करता. जेजूनच आमकां सांगिल्लें आसा, अखेर पर्यंत कोण तिरसण सांबाळटा तो बचाव जातलो म्हणून. अखेर पर्यंत. आनीक सांब पावलोनच म्हणलें आसा तिमोथेक बरयल्ल्या पत्रांत 2 पत्रांत 4 अध्यायांत तो म्हणटा, म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजो विश्वास हांवें सांबाळ्ळा, म्हजें झूज हांव झुजलां आनी आतां म्हज्या मुकटाक हांव राखून आसा म्हणून. आमी हर एकल्यानी आमच्या आमच्या अभ्यासा प्रमाणे तिरसणेन जेजूचो पटलाव करूंक, ताच्या उतरा वरवीं प्रभावीत जावंक, जिणयेंत सारक्या वाटेन चलोवंक, सारकें आसलें करूंक देव आमकां उलो दिता. आनी आमी तिरसणेन करूंक जाय. दीस वेता वेताना आमी समयाचे अपुरबायेचे पटलावदारी जावंक जाय. आनी विश्वासीपणी आनी तिरसणेन. कित्याक सांब पावलो थेसलोनिकरां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 26 वाक्यान म्हणटा, कसो तुमचो सोमी देव विश्वासी, तुमी विश्वासी जाया. विश्वासपण आनी तिरसण सांगाता वेता. आमच्या अभ्यासांत, आमच्या कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांत, वैयक्तीक जिवनांत तिरसण विश्वासपण अत्यंत गरजेचें. सकाळीं आमी हात जोडया. आमच्या जिवनाचेर एकोडी दिश्ट घालया आनी आमी आमच्या जिणेंत आदारिल्ल्या सकट पथकां खातीर, आमच्या सुखी खातीर, स्वार्था खातीर, अविश्वासीपणा खातीर, अतिरसणे खातीर देवा मुखार कलती जावन हात जोडून मान बागोवन ताचें बक्षणें मागया. हांव पातकी सौर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पथकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळा बापा,
जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमचे सोडवण केल्याय देखून तुका आमी दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गा तुज्या आनी बापाच्या घरा ताणें बसयलेल्या ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकत्वांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. तर आमच्या विशांत कितें म्हणचें, एक कुपान वेडो घाल्ले बरी बावडताच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता आमचे वयले पातकाचे वजन आमी काण उडया. आमकां रेवड घाल्ल्या पातकांतावन सुटोवन आमी धांवूंक धरलेली वाट तिरासणेन धांवया. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आपणाक लाबोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना कुर्साचें मरण मरोंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. खोट्या मनशांतावन कितें सक्कड ताका सोसूंक पडलें ह्या विशांत तुमीच चिंतून पळया. देखून तुमी धैर्य उणें करन तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें न्हय. आमच्या संवसारी बापायांनी ह्या थोड्या दिसांच्या जिवनांत आपणाक बरें दिसता त्या प्रमाणे आमकां शिक्षा लायली. पूण देव आपल्या पवित्रपणांत आमकां भागीदार करी जाय म्हूण आमच्या हिता खातीर आमकां शिक्षा लावन सारके वाटेक हाडटा. शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोशा कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेज जाल्ल्यांक ती समाधानाची आनी नितीचें फळाभरीत जिवीत जोडून दिता. ह्या पसत पुरो जावन गळटात ते तुमचे हात उबारन धरा आनी कामतात ते तुमचे पांय थीर सांबाळा. तुमी समकातात ती वाट नीट करा. अशें तुमचे मोटकर पांय आड पडना जावं बगार ते साफ गूण जावं. देवाचें उतर हें. आपले तुझी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा.
Hallelujah, 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 hallelujah. Buddha तुझे सोम्यामुचा उस्वार साउदी मुझे वाटे विचित मुक्तुसो दुनिया देवा बेहंतिमकी मुझे जिए Hallelujah, 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 hallelujah. Serve spor तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो Mateva pormane Jesu Christaची शुभार्थ महिमा तुका सोम्या तवळ तुमकां दोगदुंगशाक धर्ण दितेले आनी तुमकां जिवेशी मारतेले आनी तुमी मुझे पाटलावदार देखून सर्व गांवांचो लोक तुमचो द्वेश करतलो त्या वेळार सबार जाणांचो भावार्थ दंडळतलो एकामेकाक ते विकृत करतले आनी द्वेशितले तवळ सबार फडकिरे प्रवादी उडतले आनी जायत्यांक ठकयतले आनी कोठेपण सगळ्यान सडन वेतां एकामेकाचो मोग शेळेतलो पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो आनी समेस्त परजांक सत कळीत जावचे खातीर राजाची ही सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट जातली जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखली तुका क्रिस्ता बाळका जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भयणी भावानो जिवितांत घडिल्ली एक नीज घटन तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां अमेरिकाच्या क्रिस्ती संगीत संवसारांत रेने बॉन्द म्हणलें एक व्हडलें नांव आनी ह्या कुटुंबाची काणी तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां ह्या कुटुंबाक वैयक्तीक थरान हांव वळखतां केन्ना केन्ना हांव अमेरिका घेतां ह्या घरा हांव रावतां रेने एक तरणाटें चेडूं जायत्या तालेंतांनी बरयल्लें शिकप ताचें जातस एका ऑफिसांत ताका काम मेळटा ताच्या उपरांत त्याच ऑफिसांत आशिल्ल्या रिचर्ड म्हणल्या एका चल्याची वळख जाता वळख मोगान बदलता आनीक निमणे 5 वर्सां उपरांत तीं काजार जातात काजार जावन एकाच म्हयन्यांत एक दीस कॅलिफोर्नियाच्या एका पिकनीक स्वातेक ती गेल्ल्या वेळार न्यू कॅनियन आमी म्हणटा थंय गेल्ले वचोन पाटी येता आसतना एक तांच्या काराक अवघड जाता दे मीट विथ एन एक्सिडेंट आनी असो परिणाम जावन रेने खूब घायेता मुखले 6 म्हयने आस्पत्रेच्या खटल्यार तें करसिता आनी निमणे ही एक खोबार दुखी भरीत खंती भरीत खोबार तिचो दोक्तेर तिका दिता आनी मुखार तुका तुज्या पांयांनी उबें रावंक जावचें ना
तुवें व्हीलचेरार तुजे मुखले दीस करशीतले. हें आयकून रेनेक मस्त भोगता. पूण ताच्या किसड ताची चिन्नां येतात ताच्या घोवा थंय. एक दीस घोवाक आपोवन अशें तें म्हणटा, रिचर्ड, आनी कितें म्हजो कित्याक मोग करताय? आनी म्हजें तें कितें उरलें तुका? म्हाका सोड न्ही. तुका जायतीं तरणाटी चेडवां मेळटलीं, तांचे लागीं तूं काजार जा. आपलें बोट आपल्या पत्नीच्या वोंटांचेर दवरून रिच अशें म्हणटा, हें पयले फावटी तुवें उलोवचें आनी केन्नाच हीं उतरां तुज्या जिबेंतावन भायर येवनात. आनी थोडे म्हयने रेने ह्याच खटल्यार ह्याच आस्पत्रेंत आसता. थंयच तो गुणगुणता. कित्याक आदीं गोत्ता आसलीं कांतारां पोदां तें गुणगुणता. आनी एक दिसा म्हणटा, राती म्हाका राती न्हीद पडली ना. आनी त्या वेळार म्हज्या मोतीक एक उजवाड फांकलो. वाय कांट आय बी अ म्युजिशियन? बिकॉज गॉड हॅज गिवन मी दॅट टॅलंट. डिस्चार्ज जावन घरा फाटीं वेतस 6 म्हयन्यांनी आपलो पयल्या म्युजिकल आल्बम तें काडटा. आनी त्या आल्बमाचें नांव आसा यू आर दी ओन्ली वन. तूं आसाय एकलोच. आनी तें म्हणटा, देव यू आर दी ओन्ली वन. कित्याक ह्या म्हज्या कश्टां वेळार सायबा तूं म्हज्या सांगाता सदांच रावल्लोय, विश्वासी इश्ट जावन तूं रावलोय. आनी त्याच वेळार म्हणटा, यू आर द ओन्ली वन. आपल्या घोवाक तें म्हणटा, तूं मात म्हजे सांगाता सदांच रावलोय. काणी काबार जाली ना. वर्सां पाशार जालीं. जायतें तांणी मागलें. जायत्या डॉक्टरां कडेन तीं गेलीं. हांवें एक आवय जावचें साध्य आसा गे म्हूण तांणी विचारलें. डॉक्टर म्हणालो, वय तुका आवय जावंक साध्य आसा, पूण त्या आवयक कोण आवय जातली? ताचें पालन पोशण कोण करतलें? तेन्ना परत घोव थंयसर येता, रिचर्ड येता आनी म्हणटा, हांव आसा. मोगाच्यानो तुमी फातयेनात. दोगां भुरग्यांची आवय रेनेस. एक सोबीत चरको, एक सोबीत चेडूं. हें आसा तिरासानेचें जिवन. हें आसा विश्वासपणाचें जिवन. हांव हें जिविता घडीत कित्याक सांगता? आमचो संवसार बदलला मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. What is the only thought that is running through our mind from morning till evening? Success, success, success. म्हाका जैत जाय, म्हाका जैत जाय, म्हाका जैत जाय. आनी ह्या जैता खातीर तिरासान आमी विबाडटा. आमच्या जिवनाची मौल्यां आमी सांडता. कितेंय जाता, कसलेंय जाता, compromise becomes the running stream of our life. आनी ह्या वेळार हें मिनीन जेजूचें फेस्त, ही 9 दिसांची नोवेना आमकां एकच उडास हाडटात. जिविताची नीज वाट आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी, अंतरीक सुटकेंत. आनी ह्या अंतरीक सुटका तुजी जाय जाल्यार, नीज जिविताचो उल्हास दादोसकाय तुवें भोगचें जाय जाल्यार जायत्यो वाटो आसात. ह्या 8 दिसांनी आमी ह्यो जायत्यो वाटो नियाळ केल्यो. आनी आयची निमणी वाट आसा तिरासानेची वाट. कितें तूं करताय, कितें तूं पातयेताय, कितें तुजें जिवीत खंयच्या त्या नितीचेर बांदून हाडलां, त्या जिविताचेर तिरासान सांबाळ. रिचर्ड आपल्या पत्नीक ताच्या वंटांचेर आपलें बोट दवरून अशें म्हणालो, डार्लिंग, I have not married you because of your body. I have not married you because of your pleasure. I have married you because I love you. And I want to be faithful to you till the end of my life. हांव तुजो मोग केला न्ही तुज्या कुडीचेर विश्वास दवरन. हांवें तुजो मोग केला न्ही तुज्या क्षणीक कुशलकाय लागून. हांवें तुजो मोग केला कित्याक
तूं हांवें नीज मोग केला आनी ह्या खातीर म्हजें जीवन तुका समर्पित आनी ससनाक तिरासानेन ससनाक विश्वासान तुजे लागीं रावता आनी हें ताणें आज म्हणसर पाळलां. हें आसा विश्वासाचें जिवीत, हें आसा तिरासानेचें जिवीत. देखून आज बाळक जेजू आयच्या दोनी वाचपा मुखांतर आमकां सांगोंक आवडटा तुजें जिवीत खंय आसा. आयचें शुभ वर्तमान आयचो वांजेल आमकां सांगूंक लागलें कश्ट येतले, दगद येतले, म्हजे शिस्त तुमी जाल्ल्या खातीर तुमकां द्वेश येतले, जायते तरांचे कश्ट तुमचेर येतले आनी ह्या वेळार जायते फडकिरे प्रवादी दुसरे दुसरे तत्व हाडन तत्वशास्त्राचे नियम हाडन तुमकां बुलयतले. आखेर म्हणसर तिरासानेन रावा. कशें आमी तिरासानेन रावचें? आज केवल 3 शर्तां तुमचे मुखार घालूंक आशेता. मगळ भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांव आनी क्रिस्तांवाचें जिवीत हेरांच्या जिविता भाशेन न्हय. हें पयलें समजोवचें. कित्याक जायते संवसार करता, जायते ह्या संवसारांत आटापता, जायतीं नियमां धोरणां वो संवसार परगड करता. संवसाराक बरी दिसोंक पुरो, पूण म्हाका आनी तुका क्रिस्ताच्या पाटलावतारांक ती सोबची नात मोगाच्यान. हें पयलें आमच्या काळजांत आमच्या गिन्यानांत आमी खचीत करी जाय. देखून पयली वाट आसा, पयलें शर्त आसा, जेजूक चिटकोन जिये. Learn to be in the intimacy of God, of Jesus. म्हज्या मागण्याचें जिवीत, म्हज्या पवित्र पुस्तकाचें जिवीत, म्हजें सदांच भावार्थी जिवीत, हें आसा पयलें शर्त. कित्याक जेजू सांगता केदाळ आमी जियेता, जेजू क्रिस्ताची चिन्नां आमची चिन्नां जातात. मागण्याचें जिवीत केन्ना म्हजें जाता, जेजू म्हजें सांगता आसा, तो म्हजो हात सोडचोना. देखून कसले कश्ट आयल्यारय म्हज्या जिवितांत कितेंच उणें जावचें ना हाची खात्री आमकां आसा. आनी केन्ना हें जिवीत आमी जियेता, भावार्थाचें जिवीत आमचें जाता. आदल्या हप्त्यांत हांव गोंयांत आसां, गोंयांत हांव आयलो. एक मानाई, एक मनीस म्हज्या लागीं येवन म्हणलो, हांवें सांगलें बाबा तूं लंडनांत आसलोय न्ही, तूं केन्ना फाटीं आयलोय? हांवें म्हणलें जालें फादर 1 हप्तो म्हणलो. आनी कितली रजा आसा, केन्ना फाटीं येतलोय? तो म्हणलो ना फादर हांव काम सोडून आयलो. हांवें म्हणलें काम सोडून आयलोय? कित्या रे बाबा, कितें जालें? आनी ताची काणी तो सांगूंक लागलो. वय ताच्या कंपनीन सगळें बरें आसलें, सगळें सोबीत चलतालें, व्हडलो सांबाळ ताका आसलो, क्रिस्त मनीस. ताच्या जिवितांत ताणें एक कॉम्प्रोमायज करचें पडलें. ताचो बॉस येवन ताका सांगलो, अळे हांगा एक व्हडलें प्रॉब्लेम जाला, वी रिक्वायर टू कॉम्प्रोमायज. फादर 3 दीस आनी रात हांवें चिंतलें, हांवें मागणें केलें. हांव भावार्थी मनीस फादर, हांव क्रिस्तांव. हरलें कॉम्प्रोमायज म्हज्या जिवितांत केन्नाच करचो ना. कामाक हांवें रेजिग्नेशन दिली फादर आनी आयलो. पयशे येतात चलतात फादर, काम येता चलता, पूण म्हजो भावार्थ आनी म्हजो देव म्हाका केन्ना सोडचो ना. हाका म्हणचें तिरासान मोगाच्यान, हाका म्हणचें तिरासान. म्हज्या देवा खातीर, म्हज्या धर्मा खातीर, म्हज्या भावार्था खातीर आनी म्हाका देवान दिल्ल्या बेसांवां खातीर म्हजो जीव दिवंक हांव तयार आसां, पूण केन्नाच कॉम्प्रोमायज करचो ना, करची ना. कित्याक देव म्हाका सांबाळटा, देव म्हज्या संगी आसा. जेवाक हांव म्हज्या जेजूक हांव चिटकोन रावल्यां, देखून कितेंच म्हज्या जिवितांत उणें जावचें ना. हो भावार्थ, हें तिरासानाचें जिवीत. आनी केन्ना जिवीत आमचें हें जाता. दुसरें शर्त, क्रिस्ती नियमांचें जिवीत, क्रिस्ती शेगुणांचें जिवीत. जायतीं संवसारांत आज नियमां आसात, पूण आमची नियमां क्रिस्तांव नियमां काय?
थोड्या हप्त्यामध्ये आनी एका तरण्याट्या चेडवाक हांव मेळ्ळो. अशें उलोवन जाता आसतना बऱ्या कामार आहलें तें चेडूं, बरो सांबाळ आहलो. हांवें ताका धाकटें भुरगें आसतनाच जिवितांत वैरेचें पळयलां. बऱ्या शेगुणाचें, बऱ्या तालंताचें चेडूं, जायतें शिकिल्लें. आनी एसिस्टंट मॅनेजराच्या पोस्टाक म्हणून आसलें एका मल्टीमिलियन कंपनींत तें आसलें. आपलें काम सोडटा आनी सकयल येता. हांवें सांगलें बाय कितें जालें? तें म्हणटा फादर आय एम नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमायज. म्हज्या आवयच्या उस्क्यार कसलीं नियमां आनी कसले शेगून हांवें शिकलें फादर. क्रिस्तांव धर्मांत कसले शेगून हांवें म्हजें म्हणलें हांव पातयेल्लीं. केन्ना हेंच कॉम्प्रोमायज करूंक कंपनी म्हाका आपयता? नो फादर, आय एम नॉट रेडी टू सेल माय बॉडी just because I am thrown some lakhs and lakhs of rupees or millions of pounds. I am not ready, Father. Aka म्हणचें तिरासान, aka म्हणचें क्रिस्तांव धर्माचें जिवीत. पयशे येतात, पयशे चलतात. हांव पयशे नाका म्हणना, पयशे जाय. ग्रेस्तकाय येतली, ग्रेस्तकाय चलतली. हांव ग्रेस्तकाय नाका म्हणना, ग्रेस्तकाय जाय. जिवितांत हंत वय नांव सगळें जाय. पूण एट वॉट कॉस्ट? At the cost of my sacrifice, at the cost of my faith, at the cost of all that, what I have learned from the lap of my mother. मगर बाबा भयणीनो चिंतया, कित्याक आयचो संवसार हे आमकां बुलयता. देखून गरज आसा क्रिस्तांव शेगुणां शिकची आनी ह्या शेगुणांनी आमचें जिवीत मुखार व्हरचें. आनी तिसरें शर्त आसा, म्हजें जिवीत म्हजे खातीर न्हय, म्हजें जिवीत हेरां खातीर. तुमी केन्नाय चिंतलां ह्या संवसारांत मनीस मात नीट रावंक शकता म्हूण? आनी केन्ना आमी नीट रावता, केन्नाच म्हाकाच पळोवंक जायना म्हूण? हांव हांगा उबें रावलां, आतां कोणाक पळयतां? हांव तुमकां पळयतां, सगळे प्रकृतीक पळयतां, म्हज्या सगळ्या संवसाराक पळयतां, पूण म्हाकाच पळोवंक जायना. आनी केन्ना हांवें म्हाका पळय जाय, हांवें बाग घाजय. आनी हांव बाग घालतना कितें पळयतां? म्हजे पांय मात पळयतां. आनी बाग घेवन कोण चलता? मनजाती चलतात. केन्ना हांव बाग घातां, हांव मनजात जातां. आनी केन्ना हांव मनजात जातां, म्हजे पांय आनी तो इतलो मात जागो पळयतां. स्वार्थ म्हजो जाता. क्रिस्तांव जिवीत मोगाच्यानो निस्वार्थी जिवीत. क्रिस्तांव जिवीत हेरां खातीर बेठयल्लें जिवीत. आनी देखून केन्ना आमी क्रिस्तांव भावार्थान जियेता, क्रिस्तांव शेगुणांनी जियेता, तेन्ना म्हजें नीज मिसांव ह्या संवसारांत कितें म्हूण म्हाका कळी जाता. हांव म्हजे खातीर जियेना, म्हज्या स्वार्था खातीर जियेना, म्हज्या फायद्या खातीर जियेना, म्हज्या सोडपणा खातीर हांव जियेना. ह्या संवसारांत, ह्या समाजांत एक नियम आसा. ह्या संवसारांत, ह्या समाजांत एक धोरण आसा, एक संस्कृती आसा, एक कालेती आसा. म्हज्या आवय बापाय तावन, म्हज्या व्हडली माय तावन हांव ती जोडून आयलां. आनी ह्या नियमा खातीर, ह्या शेवटा खातीर, हेरांच्या बरेपणा खातीर, तांचें शेगुणी जिवीत शाश्वत सांबाळचे खातीर, समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर हें जिवीत हांव करसितां. आनी ह्या खातीर तिरासनेचें जिवीत गरज. पूण मोगाच्यानो हांवें पयलें सांगलें, पयलें शर्त ना जाल्यार दुसरी 2 शर्तां येवची नात. आनी देखून गरज भावार्थाचें जिवीत, गरज मागण्याचें जिवीत, गरज पवित्र पुस्तकाच्या जिविताचें जिवीत. वय आमी नोवेनां गायल्या, आमी निचेव घेतल्या. कितले दीस तिरासान गरज. हांव एक आज निर्धार घेतली. कितले दीस तिरासान गरज. आसतना हांव जेजू बाळका म्हजें जिवीत समर्पितलीं आनी ह्या भावार्थान जियेतलीं, ताका चिडकोन रावन जियेतलीं. कितले दीस तिरासान मोगाच्यानो. केन्ना तिरासान आसा. देवाचें मेसांव आमचेर आसते दिस आनी देव आमकां केन्ना साण दिसना. देखून आज मागोया हें तिरासाने जिवीत आमचें जावं दी. अंतरीक दादोसकाय आमचें जावं दी. निमणें मोगाच्यानो, निमाणें म्हजें एक सवाल तुमकां. अखेरीक आमी 4 दिसाच्या संवसारांत
पाटी येत आसतना कितें व्हरतलें हांव? कितेंच ना. ह्या संवसारांत तूं कितें पाटी सोडटलो ही सोडटली? उडास. कसलो उडास? हांव कितलो बरो आसुल्लो, कितलो शेगुणी आसुल्लो, कितलो मोवाळ आसुल्लो, कितलें हेरांक बरें करून जियेल्लो. रायट? देन वॉट आर यू फायटींग फॉर? देन वॉट आर यू स्ट्रगलिंग फॉर? देन वॉट आर युअर प्रॉब्लेम्स? समजलें? देखून मोगाच्यानो ह्या 4 दिसाच्या संवसारांत मोगान जियांगी, म्हजें जिवीत हेरांक दिल्लें सॅक्रिफिसांत जिवन करयांगी. कितें आमच्या धर्मान आमकां दिल्यांत ती विश्वासपणाची नियमां आमची करयांगी. देवा मात्र शाश्वीत देवा तूं म्हणून समजून हें शाश्वीत जिवीत, हें अंतरी सुटकेचें जिवीत आमचें करयांगी. बाळोक जेजू आमकां सगळ्यांक आशिर्वाद दिवन दी. ह्या आमच्या निश्चेवांत तो सदांच आमच्या सांगाता चलोवन दी आनी सदांच आमचें जिवीत अंतरीक सुटकेचें शाश्वीत जिवीत जावं दी म्हूण मागुया. आमेन. मागा तुम्ही बहिणीनो आणि बाबांनो, आम्ही करता तें बलिदान आमच्या जिवना संगी सर्वेस्परा देवाक मानता तसलें जावं दी म्हणून. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच आमकां उदार मोगान आमकां बासायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणान मानून घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व कळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वसूंक फोवो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवस्तीची तुका कसलीच गरज ना, तरी आमी तुका दिन वस्ताव जाल्यार हेच वेंस आमकां दिवचें आनी एक देणें. आमच्या दिनवस्तीच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या समे वरवीं आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संसार आनी देवतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांच्या बराबर आमी मेळटा आनी एका ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या विभावान. हूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी तुका जय. हूं सर्गी तुका जय जय. बापा, करस तूं पवित्र आनी सगळे तुजे रचना तुका वाकणटा.
कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंते थावन अस्तमते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक हे काशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परेन जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगाटुया. सुम्याची तुझे वर आम्ही संभ्रमता. तुझे पूर्ण जीवन आम्ही पुरता. तुझ्या येण्याखाली उतरेका. तुझ्या येण्याखाली उतरेका. बापा आमचे सोडून पसत तुज्या पुतान सोसल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगत जोडल्या, तीच बली आतां आमी तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो जावंक आमकां निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भगेवंत आंकवार मरयेच्या तुज्या भगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षींच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तरान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या, लुईस पावलो आमच्या गवळी बापाच्या, आमचे मोदें हें मिसाचें बलिदान भेटयतात बळ्ळारीचो गवळी बाप हेनरी आनी सगळ्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मरयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरी तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आनी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक
आनी तुज्या इश्टागातीन त्या संवसारांत अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपासांत तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातले हांव म्हूण आमकां बरो वसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताच्या उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं रचून संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. देव आमचो समेस्तांचो बाप आनी आमकां समेस्तांक ताचें भुरगीं जावचें निर्मण आमकां ताणें दिलां. ताज्या पुता जेजू क्रिस्तांतय आमी सर्व देवाचीं भुरगीं आनी एकामेकाचे भाव आनी भयणी. तिरसणेन मैपासान सेवेच्या मनोभावान सुमेच्या पटलावदरी आनी देवाचें राज बांदून हाडचो ताचो पवित्र लोक. हे आमचें गणत वळखून घेवन दोनी हात उबारया आनी एका ताळ्यान आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तके आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवस नत्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदार ककुतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सम्याची शांती आनी समाधान सदांकाल तुमच्या सवय आसूं. मोगाचो एकवटाचो मैपासाचो गुर्त जावन समेचें समाधान आमी एकामेका लागीं वांटून घेवया. समाधान तुमकां. Peace be with you and God bless you. Good preaching. Praise the Lord. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त आमचो समी देवाचे शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपूण लाभल्लीं सर्व आमी सुभागी.
हक तुझे सोम्या अग्नी पिवा आमची म्हाका दिता सोडून जोतरे कार्य पिवान सिंता तू तुझे तर सदां एकवटान रावता इच्छे सुये तू मोच्या खर्चा अत्रेका हांव सोम्या सिंच्या तुका रावची सिंतोवास मोच्या खर्चा मोगान तुझ्या दुनियातून भर म्हाका Mundo somiato जीवितिकाय चिनी हारान्या माना जाताय कोस्मोसो कोरून बुका मोयताय जीवनांतलो वाटो तारला मोयताय इच्छे सुयेतो मोच्या खर्चाय अत्रेका सोम्या सिंच्या तुका रावची सुतोवास मोच्या प्यार मोगान तुझ्या दुनियातून भर म्हाका प्रार्थुया प्रितीवान बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिमे मोडचे म्हण तुवें येवजिल्ले ह्या तुझ्या मोगाच्या येवजणे पसत ह्यो दिन वर्साचो यन संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारूंक सर्गात तुज्या ससनाक तुजे संगता जिवंक तूं आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सौर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारो आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्याक देण्यानी बरो सरान तसलो आनंद तुमकां तो फावो जावच्याक तुमचे काळजा आपल्या उतरांक तो आयतींक करो कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाच्या कुशा प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तो तुमकां फावो करो आनी सौर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी सदांच तुमकां सांबाळू मोगाळ बाबा भयणीनो आनी भुरग्यानो तुमच्या सांगता आसूंक तुमच्या सांगता मागणें करूंक आनी देण्या देवाक अर्गां दिवंक व्हरतो संतोश व्हरतो अभिमान तुमकां समेस्तांक शाबासकी पाठयता अभिनंदन दिता आनी नव्या वर्साचे शुभाशय दिता एक तुमचे कडेन करचो उलो आमच्या युवा जाणांतय चड गमान दिया आमच्या भुरग्यांतय चड गमान दिया तांकां चड मोगान मैपासान सांबाळा आनी ह्या वर्सा बिस्पांची सिनोद
युवजनां विशीं आसतली देखून कुटुंबांत युवजनांतय चडीत गमन भुरग्यांतय आनीक चड मान कित्याक फाल्यांचे मुखेली ते जावन आसात आमचे फुडारी तीं जावन आसात भुरग्यांतय आनी युवजनांतय तुमकां समेस्तांक परत बरें मागता देव बरें करूं गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड हॅपी फिस्ट वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा बाळोक जेजूचे नोवेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो
आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेसू आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजें इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.